पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि भारत देशाची बुनियाद घटमूट केली। ते खातीर तांणी जायत्यो व्हड पब्लिक सेक्टर तशेंच संस्था स्थापन केल्यो। नेहरून भारत देश उबो केलो जाल्यार सध्याचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे देश विकपाचे काम चालू आसा, अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरांनी सांगले। काँग्रेस कार्यालयात जाल्ले ह्या कार्यावळीक आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा, आदले मुख्यमंत्री फ्रांसिस सादीन आणि माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप आणि काँग्रेसीचे हेर फुडारी हजर आशिल्ले। म्हाका दिसता हो प्रत्येक मनशान तो बूक वाचपाक जाय, जाल्यार ह्या महान मनशाचे विचार कितें आशिल्ले, ताची दूरदृष्टी कितें आशिल्ली ही म्हाका दिसता तातूंतल्यान आमकां जाणीव जातली। जेन्ना भारत स्वतंत्र जाले तेन्ना एक सुई सुद्दां हांगा मॅन्युफॅक्चर जायनाशिल्ली। इकॉनॉमिक परिस्थिती जशें बाकीच्यांनी सांगल्या की अत्यंत वायट आशिल्ली आणि असल्या परिस्थितींतल्यान जाका आमी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया म्हणटा, म्हाका दिसता तांचे विचार, तांची दूरदृष्टी आज एकूय मनशा भितर ती ना। जाणी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स, जाणी IIT, जाणी इस्रो, जाणी DRDO, DHEL असले PSUs घातले तातून देश मुखार वचचो म्हणून। पण आज परिस्थिती कितें आसा, गेल्ल्या 10 वर्षांत आमी पळयले जे सरकार ह्या देशान आसा, जो प्रधानमंत्री आसा तो फक्त हे सगळें विकपाक उठला। आज आमी गोंयचे उदाहरण घेवया। हांचे विचार आशिल्ले की IIT घालची म्हणून, पण गोंय सरकार कितें करता, IITच्या नांवान गोंयच्यो जमनी विकपाक, गोंयच्यो जमनी हडप करपाक मुखार सरता। आमी पळयले की वाळपय कशे मोठ्या प्रमाणात थंय प्रोटेस्ट जालो, ताज्या उपरांत सांग्यार गेले, सांग्या वयल्यान ते काणकोण पावले, काणकोणच्यान ते मागीर केपें आयले। आतां आमी आयकता की केप्यां ते स्क्रॅप जाले। पण ज्या मनशाची दूरदृष्टी आशिल्ली की ह्या देशाचो नागरीक, ह्या देशाचो युवा शिकून मुखार पावचो, देश मुखार सरचो, अशा विचाराचे हे महान व्यक्ती आशिल्ले। दुसरे, तांणी सदांच बाब विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान आता सांगले की समज जर तर पंडित जवाहरलाल नेहरू जर नाशिल्ले जाल्यार कदाचित आमी एक खंयचे तरी महाराष्ट्राचे डिस्ट्रिक्ट आसता आशिल्ले म्हणून। Nehru was known for his scientific temper, as said by Khalam. And science was his dharma, and he used various tools of technology to eradicate problems of poverty, problems of upliftment of the poor. And त्या वेळार it was not easy, as said by Carlos, for the transition from we being ruled by the dictator to democracy. पण म्हाका दिसता की his values of concern, his values for inclusiveness of India, सगळ्या देशाचे सगळ्या नागरिकांक एकठांय दवरपाक आमचे कॉन्स्टिट्यूशन स्थापीत जालें। आमची जी फाउंडेशन जे आहे, वेरियस इन्स्टिट्यूट्स जावं NIT, IIT, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स, LIC, NIO, हे सगळे जे पड इन्स्टिट्यूट जाले, दिस वर द विजन ऑफ आर पंडित नेहरूजी। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।